मुझे नाम ऑडिसन रॉड्रिगीज आय एम कॉन्स्टिट्यूट ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस. आम्ही आज सगळे हिंगा एकठांय जाल्ले आहा हो एक निशेध मारून हे फूल गोवा BJP सरकारान हो एक आमच्या एड्युकेटेड युथाचेर एक अन्याय जाल्लो आसा की हो जॉब दिता म्हणून पयशे घेवन दिले हेचेर आमी आज प्रोटेस्ट करपाक आज आमी सगळे हिंगा आयिल्ले आसा. आनी हांव मागताय BJP सरकारा कडेन की हेचेर आमकां अन्याय जाला तेचेर आमकां न्याय दिवचो म्हणून. बंद करो, बंद करो. People come and complain. अरे people येऊन लोग येऊन complain करतात. तू as a chief minister किती बोलता? as a education minister तू किती बोलता? तो as a home ministry त्यांचं police म्हणतात clean sheet देता. तो पोलिसांना clean sheet देता. Both have become spokesperson
each other. So as a chief minister, he has failed miserably. He should resign. समज त्याला situation handle जायना. He should resign. Otherwise, he should form a committee under High Court judge and he should do investigation. आम्ही उगी रावपाना आमची काँग्रेस पार्टी आणि firm decision घेतला. We won't keep quiet unless and until he come forward and he declares that there will be investigation. सगळ्यांक येवकार. आयज आमी जमलेले कारण तुका खबर आहा ऑन कॅश ऑन जॉब्स जो बर्निंग इशू आसा युथाचो. आयज आमी पळयता की कसो हो गव्हर्मेंट आमचे जे यूथ आसा जे युवा आसा त्यांचे फ्युचरा बरोबर खेळटा. आमी सदांच म्हणटा की बीजेपी सरकार जो आहा हो एक सूट बुटाचो सरकार आनी म्हाज्या हातीन एक ब्रीफकेस आसा सद्या आनी ह्या ब्रीफकेसीन the one who has money ताजो फ्युचर डिसायड जाता. कित्याक हो गव्हर्मेंट जो आसा तांकांच नोकऱ्यो दिता जेंचे कडेन पयशे आसा. मेरिटाचेर रिक्रुटमेंट जायना. तुम्ही पळयला आसतले फाटल्या दिसाक गोविंद गावडेचो PA एक्स PA तुम्ही कोणी म्हणा ताका अरेस्ट केल्लो. क्लियर लिंक आशिल्लो विथ गोविंद गावडे. पूण कितें केलो हो गव्हर्मेंट सरकारान ताका रिलीज केलो बेलार. How can someone be released on bail on such a sensitive issue within just 10 days or 13 days? This is highly impossible that if there is no political connection, this cannot happen. CM म्हणता आता सडनली त्यांच्यानी एक 285 जॉब्साचो वेकन्सीज डिक्लेअर केला ओव्हरनाईट. आय से ओव्हरनाईट बिकॉज या सरकाराक पावरान येऊन खूप वर्ष झाली पण त्यांच्यानी आयज म्हणसर असे डिक्लेअर करू ना. आता जेन्ना हो जॉब स्कॅम भायर सरलो वा स्कॅन्डल भायर सरलो वा मल्टी क्रोर स्कॅन्डल भायर सरलो तेन्ना गव्हर्मेंटान 285 गव्हर्मेंट जॉब्स वेकन्सी रिलीज केला. दॅट मीन्स देर वॉज ऑलवेज वेकन्सी, देर वॉज ऑलवेज एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर द यूथ, बट इट वॉज बीइंग सोल्ड and we condemn this act. We asked Pramod Sawant, you have failed in your leadership, so we asked you to resign. आम्ही गोविंद गावडेक म्हणटा बाबा तुझेर बाबा कितलो स्कॅम जाला जो कितलो तुका लिंक केला आमी इन वेरियस इश्यूज विच वर जेन्युइन. यू हॅव फेल्ड इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ मिनिस्टर. यू आर नॉट डिझर्विंग टू बी अ मिनिस्टर अँड वी आस्क यू टू स्टेप डाउन फॉर दिस ब्लंडर that you all are doing and playing with the future. Almost 30 cases are registered. North Goa, South Goa धरून 34 people have been arrested. But तुम्ही पळयता आसतले they have been getting bail very easily. We condemn आणि आम्ही मागता गव्हर्मेंटाक की all take strict action. एक इन्क्वायरी करा. आम्ही SIT डिमांड करता because we do not judicial inquiry we demand because we do not have faith in the government. They are pressurizing the police department to give clean sheet when there is a complete involvement of the government in this scam. सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यांक खबर आसा कितें चल्लां गोंयान पळय तें. हें आतांच्यान जावना. जेन्ना भ्रष्टाचार जुमला पार्टी पावरान आयल्या हे तेन्नाच्यान चलता. सध्या प्रूफ आयिल्ली आसा आनी प्रूफ येतकूचय जेन्ना आमी सांगुल्ले देर हॅज टू बी अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी. एक रिटायर्ड जज ऑफ हायकोर्टाक बसोवपाक जाय म्हण लोकांक कॉन्फिडन्स येतले. येस गव्हर्मेंट मिन्स बिझनेस म्हळ्यार हो सरकारूच बिझनेस चाललो आसा. गव्हर्मेंट डजंट मीन बिझनेस, दे वॉन्ट टू डू बिझनेस. हे सगळे जॉब पळय आसा सगळे नोकरी विकल्या पळय दे लुक एट इट एज बिझनेस. आमी सदां म्हणटा एक देश तर बरो स्ट्रॉंग आसतलो जाल्यार ताजें फावंडेशन तर घालपाक जाय. जाल्यार यूथ पळय आसा आमचे तांकां बरें शिकप दिवपाक जाय आनी तांकां बरी नोकरी दिवपाक जाय. दॅट इज द टायम the country will become a power. हांगा कितें चल्लेलें आसा आवय बापूय कश्ट काडटा, लोन काडटा, भांगार बिंगार आसा ते गिरवी दवरता आनी भुरग्याक शिकयता. आनी जेन्ना नोकरीचो टायम येता तेन्ना हे पयशे घेता आनी अनडिजर्विंग लोकांक जॉब दिता.
खूप वर्सां जाली बीजेपी जेन्ना पळय पावरान आयले तेन्नाच्यान करता. कितल्यो वेकन्सी आसा तरी पूण ते एक्सटेन्शन देतात, सगळ्यांक खबर आसा. कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. आता हे न्यू काढला आणि सगळ्यांक खबर आसा खंयच्या गांवान कशें चल्लां पळय तें. एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे चालू आसा. इन्स्टिट्युशनलाइज्ड करप्शन म्हणटा पळय ते. इन्स्टिट्युशनलाइज्ड. इट इज नॉट वन ऑफ की ह्या गांवान जालें. नो, इट इज इन्स्टिट्युशनलाइज्ड. हांव आतां आमच्या अध्यक्षाक सांगतालो, एका मिनिस्टराच्या ऑफिसान काम करपी तो आनी ताजो भाव कितल्या लोकां कडचे नोकरी घेतिल्ले, आय मीन नोकऱ्यांक पयशे घेतिल्ले आसा आनी नोकरी दिवून आयज पासून. पयशे घेवप म्हणजे एक्ट ऑफ करप्शन. 3 महिने पयलीं आमी रातचे जेन्ना अंजुना गेल्ले नॉयज पोल्युशनाक लागून ते जाणट्या लोकांक त्रास जाताले तेन्ना आमी सांगुल्ले, हू इज दिस लेडी हू कॅन गिव्ह जॉब विथ मनी. 3 महिने पयले आमी सांगुल्ले आनी आयज ते ओपन जाल्ले आसा. इट इज इन्स्टिट्युशनलाइज्ड. हाऊ विल सीएम टेक एक्शन? द एंटायर स्कॅम इज एट हिज डोर स्टेप. या फुल पळय सगळे प्रिसाइड पळय केला हे करप्शन, कॅश फॉर जॉब. हे सीएम इज द आवय बापूय. He has presided over all this, and that is why he is not doing a proper justice लोकांक लागून. आणि हातून कोण मार खाता? जे डिझर्विंग स्टुडंट, जे आवय बापायन कश्ट करून तांकां शिकयल्ले, लोन काडलेलो, मोस्ट डिझर्विंग स्टुडंट्स, तांचे कडेन पयशे ना टू पे द ब्राइब. वो सरकार सांगता ब्राइब दो, धंदा करो. हांव आमच्या अध्यक्षाक रिक्वेस्ट करता हाचेर आनी लायक उडोवंक. गेल्लो 1 म्हयनो गोंय राज्यान जे कॅश फॉर जॉब स्कॅम जो चालू आसा, ह्या स्कॅमाचेर काँग्रेस पक्षान आवाज उठयल्लो. जेन्ना एक एक्यूज आणि माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना कंप्लेन दिल्ली, काही फेक अपॉइंटमेंट लेटर सबमिट केल्ली आणि एक ऑडिओ क्लिपिंग दिल्ले, ताचेर कांयच कारवाई जायना म्हणटकीच आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गोंयच्या जनते मुखार ते कागज आणि आमी तो व्हॉइस नोट दवरलो. ताच्या उपरांत गोंय राज्याचे सगळे आमदार मंत्री सगळे जागे जाले क्लीन चीट दिवपाक. सोमारा आमी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसा कडेन वचून ऑफिशियल कंप्लेन रजिस्टर केल्ली की हाजेर फॉरेन्सिक कारवाई जावपाक जाय. जी महिला जिका अरेस्ट केल्या, जिचो आवाज त्या ऑडिओ भितर आसा, जो दुसरो को एक्यूज जाचोय आवाज आसा तोय तुमच्या कस्टडीन आसा, हाजेर कारवाई जावपाक जाय की हे मंत्र्याचे नाव जे घेतला ती सांगता आपण खंयच्या तरी मंत्र्याकडे बसून च्या पिता, हे उघड जावपाक जाय म्हणून आमी डिमांड केल्लो. ताच्या उपरांत आमी पहिले की ह्या सरकाराचे पपेट पुलीस आणि जेन्ना डीजीपीन प्रेस कॉन्फरन्स केली, गोंयच्या जनते मुखार साबीत झाले की हे गोंयचे पुलीस हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे पपेट. अरे त्या प्रेस कॉन्फरन्साक डीजीपी उलयना, तो सांगता एसपी तू आन्सर कर. दुसरे नॉर्थ गोवाचे एसपी तो सांगता तू आन्सर कर. आणि ती कितें सांगता की आमी चौकशी केली आणि त्या महिलेन सांगले की ना तिने बेश्टे फेक ताचे नाव यूज केले आणि आमी इन्क्वायरी आसा ती बंद केली. अरे जेन्ना एक एक्यूज जो तुमच्या ताब्यान कस्टडीन आसा तो लिंक दिता, फेक डॉक्युमेंट्स, फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स येता आणि तुम्ही सांगता की ते इन्व्हेस्टिगेशन बंद झाले. या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान प्रमोद सावंतान गोंय राज्याक आज नंबर 1 वरून दवरिल्ले आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हाचे निषेध करपाक, हाचेर प्रोटेस्ट करपाक आज गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी, युथ काँग्रेस, NSUI, महिला काँग्रेस आज या संपूर्ण गोंयच्या
मांडपाक आज आम्ही मुखार आयले. आम्ही पयलीं सांगिल्लें की 21 तारखेक आमचो प्रोटेस्ट आसतलो. जेन्ना न्यूज व्हायरल जाली तेन्ना हो मुख्यमंत्री भिवून हाणें 21 तारखेक थोड्यो अपॉइंटमेंट्स आसा म्हणून अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे भायर काडला. आता मुख्यमंत्र्याक हांव विचारपाक सोदता की जर तर तुका खरेंच जर तर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंडर करपाक जाय जाल्यार तूं दर असेंब्लीन ते एक्सटेंशन कित्याक हाडटा, अमेंडमेंट्स कित्याक हाडटा? कित्याक तुमकां दलाली करपाक जाय, तुमकां जॉब विकपाक जाय. जी पूजा नायक जी मुख्यमंत्र्याच्या घरा कडेन मेळिल्ली तिका आतां बेल मेळटा. जे एव्हिडन्स आसा ते पुलिसान कितें केलें हाचेर स्पश्ट सांगना. काँग्रेस पक्ष आणि इतर सगळे आमचे अलायन्स पार्टनरांनी आम्ही डिमांड केल्लो की हाचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी अंडर हायकोर्ट जज जावपाक जाय म्हणून. हो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कित्याक फाटल्यान सरता? खंयचे मंत्री हातून इन्वॉल्व आसा? आमच्या खासदारान सांगले की हे सगळे जे रॅकेट आसा ते रॅकेट या मुख्यमंत्र्याच्या दारा मेरेन वता म्हणून कव्हर करपाक तो ती ज्युडिशियल इन्क्वायरी दिना. आता हे जो नोकऱ्यो काढल्या आम्ही डिमांड केल्लो की गोंय राज्यान खंयच्या डिपार्टमेंटान कितल्यो नोकऱ्यो आसा हे व्हाईट पेपर काडा. आता हे सरकार गेल्ली 12 वर्सां आम्ही पळयले की फक्त एक्सटेंशन दिता. जो पोस्ट खाली जाता तो खाली करना, एक्सटेंशन दिता, तो पोस्ट स्क्रॅप करता आणि थंय हाडून कॉन्ट्रॅक्ट बेसाचेर मनशांची भरता. आणि जे गोयचे युवा जे आसा तांच्या भविष्याकडे हे सरकार खेळटा. काँग्रेस पक्षान 2022च्या मॅनिफेस्टोन सांगिल्ले की आम्ही नोकर भरती आसा ह्यो सगळ्यो 100% अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जातले म्हणून. हे सरकार कित्याक फाटल्यान सरता? कित्याक हो मुख्यमंत्री हाचेर क्लियर येना की आम्ही सगळे जे नोकऱ्यो आसा त्यो अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन करतले? कित्याक सरकार हाचेर स्पश्ट येना? कित्याक प्रत्येक असेंब्ली सेशनान अमेंडमेंटां हाडटा? आता कालची जर आम्ही एडव्हर्टिजमेंट पळयत जाल्यार आज सामान्य मनशाचो बेसिक प्रश्न असा म्हणतो हेल्थ फॅसिलिटी गोंयांत ना. आज तुम्ही खंयच्याय प्रायमरी हेल्थ सेंटरान वचात, खंयच्याय सीएचसीन वचात, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचात, थंय आज डॉक्टराची अवेलेबिलिटी ना, थंय आज नर्सी ना, थंय आज ड्रायव्हर ना. आणि ह्या कालच्या एडव्हर्टिजमेंटान हेल्थ डिपार्टमेंटाचो एकूय पोस्ट ना. सो मुख्यमंत्र्यान सांगचे की ते नोकऱ्यो तुवें विकपाक दवरल्या काय? गोंय राज्यान हेल्थ डिपार्टमेंटान एकूय नोकरी ना काय? एकूय वेकन्सी ना काय? तुम्ही गोंयच्या जनतेक फटोवपाक सोदता? काँग्रेस पक्षान आवाज केलो म्हणून तुम्ही लोकांच्या दोळ्यात उदो लावपाक हे काढला. आम्ही डिमांड केल्लो की हाचेर व्हाईट पेपर येवपाक जाय. प्रत्येक डिपार्टमेंटान कितल्यो वेकन्सी खाली आसा, खंयचे पोस्ट आसा हे पयलीं तुम्ही गोंयच्या जनते मुखार दवरा. ते कित्याक तुम्ही दवरना? आणि फक्त एलडीसी पोस्ट प्रत्येक असेंब्ली सेशनान आम्ही जेन्ना क्वेश्चन घातल्या तेन्ना तुम्ही थंय रिप्लाय दिल्लो आसा की ह्या हॉस्पिटलान हे दोतोर ना, हे थंय फिजिओथेरपिस्ट ना, एक्सरे टेक्निशियन ना, बाकीचे टेक्निशियन ना. सो ह्यो जायराती कित्याक येना? ह्यो तुम्ही विकपाक दवरल्या. हो मुख्यमंत्री या राज्याच्या जे युथ आसा तांच्या भविष्याकडे खेळू नाका. तांचे आवय बापूय बाबडे लोन काढतात, भांगरा दवरतात, कोणा शेजाऱ्याकडे घेतात, सोयऱ्याकडे घेऊन पैसे तुमकां दितात. फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी पुलीस स्टेशनार गेल्ले तेन्ना थंय एक बापूय बाबडो अक्षरशः रडटालो. थोडे मिडिया भावांनी ते कव्हर केला. ताणें रडून सांगले आपूण 2021 आपल्या भुरग्याक जॉब मेळपाक लागून 3,30,000 रुपये दिल्ले आणि तो आज मेरेन तो इंटरेस्ट भरता. आम्ही मुख्यमंत्र्याक सांगिल्ले की हे जे पैसे लोकांचे गेल्या तांचे कशे रिपे करतले हाचेर पयलीं तुम्ही एश्योरन्स दिया म्हणून. जाल्यार हो मुख्यमंत्री सांगता आपूण म्हणटा तांचे जागे हडप करतलो, एक्वायर करतलो आणि ऑक्शन करून विकतलो. अरे खंयच्या कायद्या प्रमाणे तूं एक्वायर करतलो? असो खंयचो कायदो आसा जातून तूं लोकांचे जागे जे आसा ते यू कॅन टेक ओव्हर? तुम्ही लोकांकडे खेळू नाकात. हो प्रश्न आज एका मतदारसंघ पुरती ना, वो आज प्रश्न जॉब स्किमाचो प्रत्येक घरा भितर आसा. आज प्रत्येक गोंयच्या गावात, गोंयच्या टाउनान आज प्रत्येक घरा भितर आज नोकरेचो हो प्रश्न जावन आसा. तुम्ही आज प्रत्येक गोंयकाराच्या घराच्या फॅमिली कडे खेळटात. तुम्ही लोकांक फक्त फटींग आश्वासना दितात. इलेक्शन आयले की 10,000 नोकरी दिता म्हणटा, झेडपी इलेक्शन आयले आणि 15,000 दितले म्हणटाले.
असेंब्ली इलेक्शन जेन्ना आयले तेन्ना तुवें सांगिल्ले 20,000 नोकऱ्यो दिता. खंय गेले त्यो नोकऱ्यो? तुम्ही करोडांनी पैसे मोडले आणि वयर तुम्ही इव्हेंट केलो. कितें जालें त्या इव्हेंटाचेर? फक्त 200-250 नोकरी थंय भुरग्यांक त्यो बीन टेम्पररी बेसीस कॉन्ट्रॅक्ट बेसाचेर केले. सो ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री गोयच्या युवकाच्या भविष्याकडे खेळटा. आम्ही सांगिल्ले की जर तर हाचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जायना, जर तर एक हायकोर्ट जजा अंडर एक इन्व्हेस्टिगेशन जायना, बिकॉज दिस इज अ बिग रॅकेट. नंबर 2, बाकीचे मंत्री या भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष, आदले खासदार, करंट मिनिस्टर, तांचे पीए, तांचे ओएसडी हे सगळे इन्वॉल्व आसा. जेन्ना इतले टॉप लेवलाचे जेन्ना ब्युरो जे पॉलिटिकल इलेक्टेड लोक जेन्ना इन्वॉल्व आसा तेन्ना तुम्ही म्हाका सांगा ते पुलीस कशे हातून इन्व्हेस्टिगेशन करतले? ते पुलीस बाबडे इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना तांकांय दुखता आसतलें, कित्याक तांणी कितें तरी दिवन थंय जॉब घेतिल्लो. म्हाका दिसता हो जॉब स्कॅम हे एक दुयेंत, हे कॅन्सरा भशेन ह्या सरकारान पुराय गोंयभर स्प्रेड केल्लें आसा. आमी सांगिल्लें की हो आंदोलन, हो प्रोटेस्ट आमी गांवांनी व्हरतले. आज टू कंडेम ज्या गव्हर्नमेंटाच्या ज्या पद्धतीन आज गोयच्या जनतेक फटयता, गोयच्या युवकांकडे हे खेळटा. आज गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी, युथ काँग्रेस, NSUI, महिला काँग्रेस, सेवा दल हे सगळ्यांनी मिळून आज प्रोटेस्ट केल्लो आसा. खासदारान जे सांगले की एका मंत्र्याचो पीए और खास मनीस म्हणले आता आम्ही विशाल मडगावकर, व कोण व पैसे घेऊन खंयच्या मंत्र्याचे एजन्सी करता हाचेर चौकशी जावपाक जाय. एक मंत्र्याच्या ओएसडीक धरिल्लो जाचे नाव तुफान दिसता, खंयच्या तरी मिडिया भावान मारिल्ले की तुफाना पद्धतीन ताका बेल मेळ्ळी म्हणून. हे चल्लां कितें ह्या राज्यात? आज आम्ही पळयतात रस्त्याचे स्कॅम. शहाजहानाचो ताजमहल पडलो थंय स्कॅम. जीएमसीन गेले थंय वखदाचेर स्कॅम. आज जागे हे सरकार आज गोयची भाटां, बेसां, जमनी ते विकपाक उठल्या. ते जाले म्हणटमीच खंय तरी लोकांक उठोवप, ताका एक कम्युनल एंगल दिवप. जॉब स्कॅम जाले, पेडणे वचून आनी ताका कम्युनल एंगल दिवपाक सोदताले. म्हजी मागणी आसा गोंयकारा कडेन की हे ज्वलंत प्रश्न आज प्रत्येक गोंयकाराचे आसा. आमी ह्या बीजेपीच्या डिव्हिसिव्ह पॉलिटिक्साक बळी पडया नाका. कित्याक आज जो हो प्रश्न आसा हो आज प्रत्येक गोंयकाराचो आसा. थंय मागीर जात धर्म काय लागना. जेन्ना मनशाच्या पोटाकडे येता तेन्ना आमकां धर्मूय लागना आनी जातूय लागना. म्हाका दिसता सगळ्यांनी एका आवाजान हो जो जॉब स्कॅमा बद्दल जो आज आवाज उठयला तो म्हाका दिसता प्रत्येक मतदारसंघान, प्रत्येक गावान आमी व्हरतले, व प्रत्येक घरान आमी पावयतले. आणि या भ्रष्ट बीजेपीच्या सरकाराक येणाऱ्या काळात गोंयच्यान आता हुमटून उडोवचे पडटले. कित्याक तांणी गोंयकारांक अक्षरशः काबार केल्ल्या. We want justice. 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 एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. आमका जाय आमच्यो नोकऱ्यो आमकां जाय. आमका जाय आमच्या नोकऱ्या 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 आमकां जाय. आमकां वयपाक टायमूच दिवना. गोंय म्हणल्यार आमकां आम्ही बाबा तापला
क्वेश्चन अरे सीएम सांगता कित्याक सीएम प्रोटेक्ट करता स्वताक आणि बाकीच्या मंत्र्यांक आज हो जॉबाचो प्रश्न आमचो न्ही हो प्रत्येक गोंयकाराचो तुझ्या सोयऱ्याचो प्रश्न आसतलो जे लोक आज मिडियाच्या मार्फतांतल्यान पळयतात तांचो आसतलो वो आज आम्ही स्वतः लागून उठयना हो प्रश्न आज हो प्रत्येक गोंयकार आज गोंय रावता ताजो प्रश्न जावना मुख्यमंत्री गेल्ली 5 वर्सां ह्या गोंयच्या जनतेक फटयत आसा कितल्यो नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगिल्ल्यो काडा आनी पळया मरे तुमी रिकॉर्ड खंय गेले 2022च्या इलेक्शनाच्या पयलींच्यान काडून पळया तुम्ही म्युनिसिपालिटी इलेक्शन झेडपी इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन देत आसा अश्युरन्सीस लोकांक आम्ही सरकाराक आम्ही जेन्ना डीजीपीक टाइम दिल्लो एका आठवड्याचो ताणें कांयच करूं ना जेन्ना ताका आमी मंडेचो डेडलायन दिल्लो तेन्ना ताणें पपेट आपल्या पुलिसाक मुखार घातले आनी ताणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी सांगलें कितें कांय ना तो म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशनान कांय ना अशें जावपाक शकता अरे इतले समज जर तर करोडांनी रुपया गोंयकारांनी जर तर दिले जाल्यार ते पयशे गेले खंय सो म्हाका दिसता हातून बीजेपीचे टॉप ऑफिस बेरर तांचो अध्यक्ष कित्याक तांचो अध्यक्ष जो सादीक म्हणून धरला ताजे बरोबर ताजो फोटो मरे ओपनली ताजेर तनावडेन येवन क्लियर सांगचें न्ही कितें रिलेशन त्या सादिका बरोबर आनी सादीक म्हणटा तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर तो कितल्योश्यो क्रिमिनल केसी आहा ताचेर सो हातून बीजेपीचे टॉप ऑफिसर मुख्यमंत्री मंत्री सगळे इन्वॉल्व आसा आमचो डिमांड आशिल्लो की हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा ते ज्युडिशियल हायकोर्ट जजाच्या अंडर जावपाक तांणी एक कमिटी स्थापन कित्याक मुख्यमंत्री करना कारण कितें हाचें नांवां भायर येतली म्हणून सो आमचो डिमांड आसा की हे मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली हाजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय आमचो विरोधी पक्ष फुडारी बाकीचे इतर जे आमदार बाकीचे पक्षाचे आणि प्रधानमंत्र्याक बरयल्ले आसा न खाऊंगा न खाने दूंगा सांगपी मनीस हाजेर कितें कारवाई घेतलो ही सगळी गोंयची जनता पळयतली जाणें सांगिल्ले 15 लाख रुपया हाडून दिता तेही आयले ना 2 करोड जॉब वर्साक दिता म्हणून सांगिल्ले तेही ना सो कशा पद्दतीन हे बीजेपीचे सरकार गोंयच्या जनतेक फटयता हे गोंयकार पळयतात प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसा तुमच्या फुडें फुडलो प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसा सांगता आमी मागीर बंद करो नोकरी दलाली बंद करो अमित बाब तुमचे आमदार जे असेंब्लीत रिप्रेझेंट करतात ते दिश्टी पडोंक ना आयच्या एका तांणी पयर सुद्दां प्रेस घेतिल्ली आसा काल सुद्दां प्रेस घेतल्या विरोधी पक्ष फुडारी आज गोंयांत ना बिकॉज ऑफ सम फॅमिली इश्यूज तो ट्रॅव्हल करता हो आज काँग्रेस पक्षाचो प्रोटेस्ट जावन आसा यूथ काँग्रेस NSUI महिला काँग्रेस आणि प्रदेश काँग्रेस कमिटी हांचो हो प्रोटेस्ट काँग्रेस पार्टी हे गोंयकाराचे मुद्दे लोकां मुखार घेवन येत रावतले आणि हे आवाज कोण थांबपाक शकना आणि तू प्रोटेस्ट करतले तुम्ही गोंयभर जातले तो मेरेन हाचेर कारवाई जायना हाचे भायर येना तो मेरेन जायत रावतले पण तुमकां दिसता पुलीस सरकार तांकां धाडटा मुख्यमंत्री काम करपाक दिना पुलिसांक पोलिसांच्या बद्दल तुम्ही म्हणता की एक ज्युडिशियल कस्टडी अरे पुलीस आज या मुख्यमंत्र्याच्या अंडर आसा जर तर फेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय तर तांकां फ्री हँड दी बरे पुलिसाक फ्री हँड दिवपाक जाय मुख्यमंत्र्यान कित्याक तांचे कॅबिनेट मंत्र्यानूच सांगला मरे की पयशे घेता एलेक्स सिक्वेरा इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग की 30 लाख रुपये एका दोतोरान घेतले म्हणून हाडा ते दोतोराक कोण ते हाडा त्याच्या फॅमिलीक आणि सांगा कोणे मागिल्ले 30 लाख रुपया मुख्यमंत्री नावां भायर येतली म्हणून पुलिसाचे आज हात थांबता आणि जेन्ना जेन्ना आम्ही आवाज उठयता तेन्ना पुलिसांक मुखार करता आज जो आम्ही विषय काढला किंवा मुद्दो आसा हो आज त्या पुलीस भावाचोय आसा तांचे फॅमिली वाल्या जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है
ऑलरेडी डिटेंडर आमकां भायर वचोंक दिना म्हणजे फोर्सफुली दॅट मीन्स डिटेंडर आणि पुढे आम्ही घरापाशी खंय कितें ऑर्डर आसा आमकां डिटेन करपाक डिटेंडर यू आर नॉट अलाउइंग अस टू गो आउट ऑफ पुलिस को आगे करता है, सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। बंद करो तानाशाही बंद करो सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है। हमको चाहिए न्याय, हमको चाहिए न्याय, हमको चाहिए न्याय, हमको चाहिए न्याय, justice, we want justice, we want justice, we want justice. बरोबर आहे आमकां आतां शिक्षक प्रश्न थोडे की हे पळय की काडला स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेड तो आमकां आतां मुख्यमंत्र्याक विचारपाक आजच्या दिसाक आमकां जमा झाल्या सर हम लोग जाएंगे बाहर से इस पे लगे लाइन We want justice, 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 we want justice. नौकरी की दलाली बंद करो, नौकरी की दलाली बंद करो, नौकरी की दलाली बंद करो। गोविंद गौड़े इस्तीफा दो, प्रमोद सावंत 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 इस्तीफा दो। नौकरी की दलाली बंद करो। मुख्यमंत्र्याक मेळपाक doing this at your discretion or what is it Is someone pressurizing you? कोणी सांगला कोणी मेळपाक दिला म्हूण ताका तो सांगता मरे अंत्योदय पत्राचें सरकार म्हणून आमकां मेळ म्हूण सांग एक सांग सिंपल जे ते सीएमच्या घरान वचपाक अलाउड आसा आणि आम्ही जो न्याय मागता वी आर नॉट बीइंग अलाउड टू गो दिस इज द फर्स्ट अन्याय why are we going as a principled opposition party we are going to put a demand to the chief minister भुरगीं व्हडली This is a principled opposition party, and we are going to take the sentiments of the people ताजे दारार. आम्ही काही व्हायलन्स करून वचना आम्ही पळय द वे वी कंडक्टेड असेल कोणाक त्रास करना लॉ अँड ऑर्डर जावची ना पिसफुली तुम्ही व्हायलन्स असत म्हाका पयलो अरेस्ट म्हाका पयलो अरेस्ट ना त्याच्या पयलीं आमकां अरेस्ट कर. इफ एनीबडी ना ना खासदारा पयलीं आमकां अरेस्ट कर. where it is leading to violence you arrest me first. ना 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 खासदारा पयलीं आमकां अरेस्ट कर. घे आमी रावताय गासोर आमकां अरेस्ट कर. पहिली हा लेडीजांचं नाव पहिली सायबा आमकां जॉब जाय जॉबा खातीर आमकां कितले त्रास जाला ते तुका खबर आहा. तूं नाजाल्यार आमकां घाल भितर आनी आमकां भितरूच दवर परमनंट. आमी आमकां हे लागना खासदाराक अरेस्ट करचे पयलीं आमी आमकां अरेस्ट करा. आम्ही आमकां फ्युचराक युथाची फ्युचराक येयला आमी पूण तुमी आमकां आडयता टू नॉट इवन जस्टीस डू जस्टीस टू द यूथ Suicide जाता न्ही असो. हाव कॅन यू स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग तो बाबा आमी कोणा खातीर येयला आमच्या खातीर येयला This is not a political thing. This is a fundamental right to voice the grievance of the people. I think justice झाली आता. पैसे जेव्हा नोकरी बंद करो तानाशाही बंद करो बंद करो 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 बंद करो तानाशाही बंद करो तानाशाही बंद करो तानाशाही बंद करो
डेमोक्रेसी तुम्ही हे करता मरे परत आमका जाय आमका जाय आमचे लोकने आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमची लोकने आमका जाय आमका जाय आमका जाय त्या दरात अरे उड्या मारा मरे उड्या झाले मरे आमची लोकने आमका जाय आमका जाय आमचे लोकने आमका जाय आमका जाय आमका जाय बंद करो तुका सांगता नाही गो आउट ऑफ कंट्रोल अरे आम्ही आता आवाज पळय तर आम्ही आज गोंयच्या ऑर्डर दाखव दाखयता न्ही पयले ऑर्डर ऑर्डर दाखव यू कॅनॉट स्टॉप अस हाऊ यू कॅन स्टॉप अस हाऊ यू कॅन स्टॉप अस I want this man,
प्रमोद सावंत डरता है अरे प्रमोद सावंत वाचोवपाच सोदता म्हाका दिसता ही गोंयची जनता ह्या सरकाराक उगी रावपाची ना हो प्रश्न प्रत्येक गोंयकाराचो जावना जे तुवें आज पुलीस फोर्स यूज केला आमचे सुद्धा फॅमिली आज जॉबाक लागून त्रास काडटा गली गली में शोर है, 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 बंद करो बंद करो प्रयत्न केला पण आमचा आवाज बंद जावचो ना प्रमोद सावंत आमचा आवाज बंद जावचो ना तुम्ही कितले आमका मारा भितर घाला आमचा आवाज बंद जावचो ना बंद करो बंद करो We want मोबाईल गरम हुआ बंद करो फॉलो काँग्रेस ओके बसल्या